केल्लो म्हणजे बिझनेसमॅन म्हणजे हांव वेवसाय नाटक हो म्हणजे वेवसाय म्हणून केलो ना, पण आनी कितें हय. मागीर तो गरज म्हणून केल्लो. ओके. कारण कोविडाच्या काळान नाटक जेन्ना चलना जालें तेन्ना पोटा खातीर कितें तरी करचें पडलें. ओके. सो बिझनेसमॅन. पण लार्जली आमी ताजे कडेन उलयतले आम आदमी पार्टी म्हणून. एक म्हणजे राजदीप म्हणटकर सगळ्यांक पयलीं अशें जालें की राजदीप आनी आम आदमी पार्टीन कित्याक गेलो काय म्हणून. आतां तुगे खूब इंटरव्यूनी आयकलां आमी. पूण हें वॉज इट प्लॅन आनी खास करून आमकां दिसलेलो तूं चडांत चड रेव्होल्युशनरी गोवना कडेन वतलो आनी तांचो फेस जावन थंय इलेक्शन लडयतलो म्हणून. ना, प्लॅन अजिबात नाशिल्लो. म्हणजे पॉलिटिक्सान येवपाचो केन्नाच म्हजो प्लॅन नाशिल्लो. पूण कशें आसा जेन्ना आमचो आवाज कितें आमच्यो ज्यो कितें त्यो समस्या आसा पळय त्यो कोणे तरी सरकाराक दाखोवन दिवच्यो आसता. सो जेन्ना विष्णू वाघ आशिल्लो पळय तेन्ना कितेंय आसूं तो आमचो आवाज आशिल्लो, सामान्य मनशाचो आवाज आनी कलाकारांचो आवाज आशिल्लो. मागीर जो आमचो एक आमचो म्हणून मनीस गेलो तो त्या मंत्रिमंडळान बोलावन तो तेंचोच जालो, तो आमचो जालोच ना. नांव घेयना गोविंद गावडे, जाका हांवें म्हणजे पयले फावट ताज्या स्टेजीर हांव चडिल्लो, आमी सपोर्ट केल्लो. सो गोविंदान म्हाका केन्ना आपल्याक सपोर्ट करून यो म्हणून सांगूय नाशिल्लो. म्हाका दिशिल्लें कलाकारांचो आवाज आनी तळागाळांतलो मनीस म्हणून. सो हे लोक जेन्ना आमचे विशय घेना, आमचे समस्या सोडिना, तेन्ना मागीर विचार करता की आमचो आवाज आमकांच जावपाक जाय. जाल्यार मागीर फक्त फेसबुका वयल्यान किंवा वॉट्सॅपा वयल्यान किंवा बेश्टी एक्टिविटी करून उपकारना, तेच्या खातीर एक प्लॅटफॉर्म जाय पडटा. तूं वासंती म्हणून केलें पळय ते एक युनीक आशिल्लें आनी तातूंत आमी पयलें 1.5-2 लाख व्ह्यूज मेळटाले तुका, चडूय मेळटाले खुबशे युट्यूबाचेर. सो तोच एक तुजो आवाज जाल्लो. तुका राजकारणान आनी कित्याक येवपाक जाय आशिल्लें? तो आवाज जाल्लो उलोवपा खातीर, करपा खातीर. वासंती उलयता पुणून इम्प्लिमेंट जावनाका तो गजाल खंयच्या विशयाचेर. म्हणजे हांव तुवें पेट्रोलाच्या खातीर हांवें त्या बैलगाड्याचो हें केल्लो, पुणून फेसबूक आनी हे एक्सेप्टेबल न्ही बाबा. त्या जाग्यार जर आवाज करतलो जाल्यार मागीर त्या भितर पडूं नाका. आपूण राजकारणान पडप, आपणें राजकारण न्ही. म्हाज्या जर आमचे जर विशय कोणें घेतिल्ले जाल्यार म्हाका येवपाची गरज नाशिल्ली. आम आदमी पार्टीच कित्याक सिलेक्ट केली? हां, म्हाका विश्वास खूब आशिल्लो BJPचेर. फाटलीं 10 वर्सां आमी पयलीं म्हणजे जेन्ना मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जालें, वेदोळ्ळा आवाज जालो तेन्ना खांद्यान आमी मनोहर पर्रीकारा बरोबर आशिल्ले. म्हणजे तो एक विशय आशिल्लोच, पूण मागीर मनोहर पर्रीकारान तो विशय तसो टांगतो दवरलो. म्हणजे BJPचे, काँग्रेसीचे किंवा दिगंबर कामतीचो आमी दुस्मान नाशिल्ले, पूण तो एक विशय आशिल्लो न्हू, तो विशय हो सॉल्व करतलो अशें धरून आमी ताजे कडेन आयिल्ले. 5 वर्सां तेन्ना टांगत दवरलो. आनी मनोहर पर्रीकार म्हणटा तो असो मनीस की ताका जर तूं कितें सांगूंक अशी आशिल्लो जाल्यार तो तुका पयलीं सांगतालो आनी तें तुका पडटालें. इतलें बरे तरेन तो पटोवन दितालो. पूण तेणें तें टांगत दवरलें. आमकां दिशिल्लें बाबा हो टर्म गेलो तेगेलो, सेकेंड टर्माक तरी करतलो. तो एक विशय आशिल्लो आनी म्हणजे कलाकारांचे विशय आशिल्ले. ताणें फिल्मा खातीर बरी स्कीम तयार केल्ली, फिल्म फायनान्स स्कीम. ती 2016 पर्यंत दिली. आमी फिल्म काडलें कारण ती स्कीम आसा आनी त्या हातूंतल्यान नाटकांतल्यान कितें जोडिल्लें ते फिल्मांक घातलें आनी अशें दिल्लें की फिल्माची स्कीम येतली आनी आमी बाबा जाग्यार येतले. खूब लोकां कडल्यान रिणां काडलेलीं. हांवें अक्षरशा म्हज्या आई बाबाची म्हणजे आईची भांगरां दवरून, LIC पॉलिसी तोडून, गाडयो विकून पयशे घातिल्ले. आपली गाडी सुद्दां विकली. हांवें सगळ्यो गाडयो विकल्यो. हांवें म्हणजे आय वॉज देर विथ यू दॅट टायम. तूं डस्टरूय विकली तुगेली. फक्त फिल्माक लागून म्हज्या नाटकाच्यो टेम्पो ट्रॅव्हलर 3 आशिल्ल्यो. हांवें म्हाका विकच्यो पडल्यो आनी आतां हांव भाड्याच्यो गाडयो चलयतां. ही परिस्थिती एका आर्टिस्टाची जेन्ना हें सरकार हाडटा आनी तांकां कसलीच संवेदना ना, कसलीच अजिबात. हांव देव बरें करूं म्हणटा, आयज जो स्टेटमेंट हाणें केला पळय सत्यपाल मलिकान, वालोर तेका. कारण हे भ्रश्टाचारान बुडलां सरकार. आनी हांवें आत्तां एक न्यूज वाचल्या त्या प्रमाण बाबूच सांगता की सगळेच चोर म्हणून, इन्क्लुडींग तो. म्हणजे कॅबिनेटांतलो मंत्री सांगता 40 जाण चोर म्हणजे इन्क्लुडींग तो. तेन्ना हांचे कडच्यान अपेक्षा कितें करप? पूण हे फिल्म फायनान्स स्किमांनी भ्रश्टाचार आशिल्लो, ESGनी भ्रश्टाचार आशिल्लो. फिल्म फायनान्सान भ्रश्टाचार आशिल्लो काय कितें म्हाका खबर ना, पूण ती इम्प्लिमेंट कितें ती कित्याक बंद उडयली तेच प्रश्न. पण पयशे बी मागले तुजे कडल्यान? ना, अजिबात ना. न्ही, म्हाजे कडेन पयशे खंयचे, आमची बिलांच मागोना न्ही. बाबा तुवें कितें केलां तें मागपाचें धाडसूच जायना. ह्या खातीर हांवें 3 ते 4 फावटी हेचे CMा कडेन गेलो. हांव एकदां दामू नायकाक घेवन गेलो, एकदां हांव पर्सनली गेलो. तांकां तो विशयूच कळना. म्हणजे फिल्म हो तेंचो कळ्ळें, ते इफ्फी आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली हाडटा, पूण हांगासर फिल्म प्रोड्युसराचेर जीव दिवपाची पाळी येयले ते पळयना. बरें, आम आदमी पार्टीन तूं आयलो पळय न्ही, आतां
अभ्यास करून आयलो की अकस्मात एक रातचे डिसायड केले की हांव वता म्हणून आतां? एक्चुली खरें म्हटल्यार जेन्ना तुगेलो केजरीवाल 5 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता फोंड्यान एक ताजी सभा आशिल्ली. सो हांव केजरीवालाचो फॉलोवर केन्नाच्यान अण्णाच्या आंदोलनाक तो अगेन्स्ट करप्शन तेन्ना तो थंय करतालो. आमी हांगा आमकां दिसतालें न्ही करप्शन थांबचें म्हणून. ताजो आनी आमचो मुद्दो एकूच आशिल्लो. मागीर तो म्हणजे कशें आसा ताजे इंटरव्यूज पळयल्यो, ताजे प्रोफायल पळयलो आनी म्हाका हांव सदीत न्ही बाबू आजगांवकारा सारक्या अडाणी मनशाच्या फाटल्यान वचच्या परस मनोहर पर्रीकर शिक्षीत मनशाचे जाका विजन आसा ताज्या फाटल्यान वचप हांव पसंत करतालो. आनी मनोहर पर्रीकर IITन ताका एक विजन आशिल्लें. त्याच पद्दतीचो हो विजन आशिल्लो मनीस. जाणें दिल्लीन सफाई केली काँग्रेसीची. पयल्या टर्माक म्हाका पयल्या इलेक्शनाक ताणें हार्डली 2 का 3 सीट पडलेले ताजे. बरे लोक जर पिशे आशिल्ले ताका सेकंड टर्माक निवडून दिवचे नाशिल्ले. सेकंड टर्माक हार्डली 2 सीट गेले. हेचो अर्थूच असो की ताका एक्सेप्ट केलो. करप्शन थंय कितलेशेच कमी जालें. तो हांगा इलेक्ट्रिसिटी बाकीच्यो गजाली उलयता त्यो ताणें फ्री केल्यो थंय. सो ताणें करून दाखयलें आनी तो हांगा एक नवी टीम बिल्ड करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो करता. फाटलीं 5 वर्सांक तागेलें तळागाळान काम नाशिल्लें पूण ह्या 5 वर्सांक तागेलें तळागाळान काम सुरू जालें. ताका लागून आम आदमी पार्टी ताका लागून तिकेट बी फ्री वेळा अजिबात ना. हांव आतांय सांगता, हांव लास्ट पर्यंत सांगतलो, जर म्हाका तांणी लढ म्हटलो, ताणें फक्त लढ म्हटलो जाल्यार हांव लडटलों. अदरवायज एक नवे 40 चेहरे बरे चेहरे येवचे. कारण बाबू आजगांवकाराक जर सर्टिफिकेट दिलें आमी चोर म्हणून, मल्लिकानूय सांगलें हें भ्रश्टाचारी म्हणून, जाल्यार नवें गोंय घडपाक जाय. नवें गोंय घडटलें कोणा कडेन? काँग्रेसी कडेन वतले. काँग्रेसी फाटली काँग्रेस नाका म्हणून BJPक सत्ता दिल्ली. BJP नाका म्हणून जाल्यार तिसरो कोण पर्याय? जाल्यार प्रत्येक गोंयकारा मुखार कोणाकूय तूं विचार, 100रांतले 70 लोक सांगतले पर्याय म्हणटा तो आम आदमी पार्टी आनी नवे नवे चेहरे येता. आनी ताणें काम केलें, दिल्लीक काम केलां, करून दाखयलां. कशें जालें खबर आसा की म्हाजो आमदार कोण आसतलो, हांव मातसो तो वळखीचो आसचो, पयलीं कितें ट्रायड एंड टेस्टेड आसचो अशें दिसपाना लोकांक की बाबा फाल्यां राजदीप फॉर एग्जाम्पल उबो रावलो, तूं केन्ना आमी राजकारणान पळोवना, ट्रायड एंड टेस्टेड पळोवना, फाल्यां फेल जालो जाल्यार अशें ना. म्हाका सांग, मनोहर पर्रीकर जेन्ना हेका देंवल्लो किंवा दिगंबर कामत जेन्ना पयलेच फावट देल्लो तेन्ना ताका कोण वळखताले? नवेच कोण तरी आयिल्ले ते आयज प्रस्थापीत जाल्या. जर प्रस्थापीत हांगाच तुमी घेवन बसता जांकां म्हणजे जांकां लोक विटल्या, सेमी प्रस्थापीत, एकदम प्रस्थापीत न्ही, पूण थोडे कितें काम करता ते समाजकारणान आसा. हय, आमी काम केलां न्हू, हांवें काम केलां. हांवें जवळ जवळ एक्टिविस्टूच जावन मदीं पडलेलो. हय, एक्टिविस्टूच जाल्लो. फ्रस्ट्रेट दिसतालो एक टायमाचेर, दिसतालो कारण ती तिडक म्हजी आशिल्ली ती हातूंतल्यान व्हिडियोंतल्यान येताली. कारण कोण करिना न्ही ते. म्हाजो आवाज ताजे कडेन पावना जाल्यार म्हाजो आवाज कसो पावोवपाचो? आनी हांवें जेन्ना तूं म्हणटा न्हू आमी बिझनेस सुरू केलो, कोवीड जेन्ना जालो तेन्ना आमी हें सुरू केलें, सुपर मार्केट सुरू केलें. सुपर मार्केटाक म्हजे कडेन पयसो नाशिल्लो कारण फिल्मान आमी इतलें पडलेलें. सो हांवें अपील, वासंतीच्या हितून अपील केली आनी जे कोण कोवीड हे कलाकार जावं बाकीचे लोक तांकां आमी ग्रॉसरी दिली. ती ग्रॉसरी दिवपा खातीर खुबश्या लोकांनी म्हाका भायल्यान म्हणजे जे फॉरेनाक आसा पळय गोंयकार तांणी पयशे धाडले. गोंयांतले कितलेशेच साहित्यीक म्हणजे हांव नूतन साखरदांडे आनी अरुण साखरदांडे बाब ताणें आपल्या कलाकार जे लोक आसा पळय तांकां ग्रॉसरी दिवची म्हूण ताणें म्हाका मदत केली. आनी कितल्याशाच लोकांनी मदत केली. तातूंतल्यान म्हजो धंदो उबो जालो आनी त्या लोकांनी जे दिले पळय त्या लोकांनी ते ग्रॉसरी हांवें कलाकारांक पावयले. म्हाज्या गाडी फोडली म्हणून मदीं जालें तो आनी वेगळोच विशय. तो विशय असो जालो की हांवें एक व्हिडिओ रिलीज केलो. म्हणजे आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडेन हें डिक्लेअर केल्लें की एक रकमी हें कलाकारांक मदत म्हणून 10,000 रुपया. सो ताजेर हांवें व्हिडिओ केलो की तुमी कितें आमकां भीक दिता काय म्हणून. सादो गव्हर्मेंटाचो हें फ्लोर पुसपी सुद्दां ताका 30-35 हजार रुपया म्हयन्याक आसा आनी कलाकाराची किंमत एट वन टायम सेटलमेंट 10,000 करता. ही तुमी भीक दिता काय म्हणून. रातचो हांवें व्हिडिओ शेनवारा रातचो हें जालो रिलीज केलो हांवें. सकाळीं जर गाडी वयर येवन पळयतालो म्हाजी गाडी फुटल्या. कोणी फोडली म्हणटा? कोणी ना, आतां ते कळना न्ही, ते पुलिसाचें काम. अजून जावना, अजून ना, आतां ते पुलिसाचें काम न्ही. पुलिसांक काम केली, गाडी रिपेर केली, गाडी लोकांनीच रिपेर केली. कारण म्हजी गाडी तुटली, म्हाज्या परस कितें म्हाज्या फॉलो करपी लोकांक ताणें म्हाका हाजे वयल्यान पयशे धाडले. जीपे वयल्यान पयशे धाडले, नाका म्हणटा आसतना पयशे धाडले. एक आमी पळयलें की स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट तूं पयलीं पासून, जे कोण करना ते तूं करीत आयल्लो आसा आनी ताका लागून थंय सक्सेस जाला आनी मार्क केला आसा. आमच्या कॉलेजीच्या टायमारूय बी तुजी नाटकां पळोवपा खातीर आमी सामकी लायनी लायताले. ओके, आमी सेम अंत्रुज माला.
हे स्ट्रगल खंय तरी एंडूच जायना अशें दिसना तुका तुज्या लायफान? अशें दिसता, चालूच अशें दिसता म्हाका दिसतालें की कलाकाराक एक हें मेळ्ळो की ना, की पॉप्युलर जालो की ना, तो मागीर वेगळो म्हणजे नाटकांतल्यान हांव फिल्मान येयल्लो, मागीर हांगा हें जातलो म्हणून, सेटल जातलो म्हणून. पूण हे सेटलूच जावपाक दिना न्ही सरकार. म्हणजे तूं फिल्म करतालो तुका भिकेक लावपाचो कसो हे ह्या सरकारा कडच्यान शिकप. म्हणजे तूं फिल्म काडटा मरे, तुका स्किमा बी तयार करता, तूं काड, तूं सगळें गमोवन बस, मागीर आमी कांयच दिना, फटयता कांय लोकांकूच दिता आनी तुका बी दिना अशें दिसता. कारण राजेंद्र धालकान फिल्मां केली, म्हाका दिसता राजेंद्र धालकान जवळ जवळ तो हाजेर आशिल्लो न्ही, तुजे ग्रह बरें नासतले आसत की आमी नाटकूच करीत रावपाचें, नाटकूच कर म्हणटा. आमी नाटकूच करपाचें, आमी फिल्मांनी येवपाचें, नाटकूच फिल्म बरें करपाचो हे त्या लोकांनी, किंवा ब्लॅक मनी घालपाचो तो मेळनाले चलता. कश्टाचो पयसो घालून हांव एका गोंयकारांक सांगता, असले तरेचे सरकार आसत जाल्यार केन्नाच कश्टाचो पयसो घालून हें करूं नाका, ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरा. फाल्यां आम आदमी पार्टी सरकार जाल्यार फिल्म फायनान्स स्कीम करतलो. हांव रिक्वेस्ट करतलो न्ही, तांकां तर हें करना, कोणें तरी घालपाक जाय न्ही. 80% कितले टक्के फायनान्स करतलो? हांगा ते अप टू 50 lakhs दिताले पूण ते पावनाशिल्ले लोकांक. पावनाशिल्ले म्हणजे ते दित ना न्ही. 50 लाख सुद्दां दिले खूब जाले. आमी जवळ जवळ 90 लाख घातल्या फिल्मा खातीर. कशे शोज करून आमी गांवांनी शोज करून, टिकेटेड शो करून हार्डली 20-30 लाख आमी भरून काडले. आतां जर फिल्म फायनान्स स्कीम आनी आमकां जर ए ग्रेडीन मेळ्ळे जाल्यार 50 लाख मेळटले. 60-70 लाख सुद्दां जर मेळ्ळे न्हू जाल्यार बाबा फायदो नाका, पूण हें तरी एवरेज तरी खंयचे पयशे लोकांच्यान मागून घेतल्या. कितल्याशाच लोकांक हांव देणे आसा, पूण अभिमानान म्हणजे हांव छाती फटकावन भोंवता, कारण ज्या लोकांक कडच्यान पयशे घेतले तांकां खबर आसा राजदीप फटोवचो ना म्हणून. ओके, एक गजाल, हे एक्चुअली हो क्वेश्चन आमी केन्नाच राजकीय हातून विचारना मुलाखतीन, पूण म्हाका विचारीन सो दिसता. सावेवेरेच्यान एक भुरगो भायर सरता आनी तो आतां स्टेट लेवलाचेर आर्टिस्ट जाता विदावट एनी सपोर्ट. ऑफकोर्स थोडो तुगेलो थंयचो सपोर्ट म्हणजे पुंडलीक नायक, आयज हांव पुंडलीक नायक आनी हेमा नायक म्हणून राजदीप नायक. हय हांव केन्नाय सांगतलो, पुंडलीक नायक आनी हेमा नायक जाणें म्हाका ह्या वेगळ्या हातून हाडलो, ह्या फिल्डान हाडलो. आनी हांव आयज जर उलोवपाक लागता जाल्यार हेमाबायचे हे संस्कार आसतात. हय एक्झॅक्टली. म्हणजे वेवसाय सुरू करपाक पुंडलीक बाबाचो थाट. म्हणजे म्हाका दिसतालें, हांव जेन्ना मराठी नाटकां भायलीं येता ते पळयताले तेन्ना हांव तेन्नाच MA पास आवट जाल्लो. म्हाका दिसलें, खूब जाण म्हणटाले म्हाका प्रोफेसर, म्हणजे बाकीचे म्हजे लोक प्रोफेसर म्हणून जाले. म्हाका दिसतालें की जर महाराष्ट्रांतली नाटकां हांगा येवन बिझनेस म्हणजे वेवसाय करता तर कोंकणी नाटकां कित्याक न्ही. आनी तोच हांवें विशय पुंडलीक बाबा कडेन मांडलो. म्हज्या हाती कडेन बरो लेखक आशिल्लो, ताणें म्हाका एक नाटक दिलें आनी 1998 सुरू जाल्लो म्हजो प्रवास पुंडलीक बाबाच्या हातींतल्यान तो आयज पर्यंत चालू आसा न्ही. फक्त कोविडाच्या काळार हांवें 25 वर्सां जालीं तुका. हय 25 वर्सां वेवसाय करप, आनी तेन्ना म्हणजे फक्त वेवसाय म्हणून हांवें एकट्यानूच सुरू केल्लें. आयज जवळ जवळ 35 ग्रूप आसा नाटकां करपी. तुमी सावेवेरेची सख्या हरी केले, हे सगळे युवा महोत्सव केलो. आतां राजकारणान येता आसतना आमी पळयलें की रेव्होल्युशनरी गोवन संस्थेक पयलीं तूं सिंपथायज करतालो. मागीर पयलें तूं जॉयन जाल्या उपरांत तुका इतलो ट्रॉलिंग जालो, म्हणजे बिलो द बेल्ट सुद्दां वचून लोकांनी कितें कितें म्हटलें. म्हाका तेच अजाप दिसता. वायट दिसता काय तुका दिसता की आपणाक लोक नोट करता? म्हाका वायट दिसता हे जे लिडर आसा पळय, म्हणजे मनोज परब किंवा बाकीचे जे लिडर आसा पळय तांचे अजाप दिसता. तुका आयजूय दुसरे इंटरव्यूक हांव सांगता की मनोज परब आनी हांव एक जर 2017 एप्रील म्हयनो, म्हाका दिसता 9 तारीख बी आसतली, एक विशय चालू जाल्लो गोंयान. हाणें रशियन आसा पळय, रशियन आनी शॅक्सांचेर बोर्ड मारलेले गोवन्स आर नॉट अलावड. हय. आनी तो विशय जालो आनी लोमाणीचो विशय जालो. तेन्ना हांव प्रितेश पाटील, निगम, पंकज कुडतरकर जो एक्सपायर जाला, संजीव सरदेसाय, आमी फेसबुका वयल्यान म्हाका दिसता हांवें स्टेटस घातलेलो काय कोणे तरी स्टेटस, आनी तेजेर चर्चा करतना आमी एक ठरयलें की आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवया आनी सरकाराक सांगूया हें वायट चल्लां म्हणून. सो आमी ठरयलें बी. आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक निगमान म्हाका फोन केलो, मनोज परब नांवाचो एकटो भुरगो आसा पळय तो असलेच हितूर काम करता, सो तो येवपाक सोदता इंटरव्यू खातीर, प्रेस कॉन्फरन्सा खातीर. ताका येवनी म्हणलें येवनी. तो म्हणपाक आपलो ते बोर्ड आसा तेणें हॅशटॅग रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून एक ग्रूप केल्लो फेसबुकाचेर आनी ते काम करताले ग्रूप करून. सो तांचो बॅनर बी लावन म्हणजे लावनी. त्या दिसा ती इंटरव्यू केली. म्हाका तुका मेळटा बी जाल्यार तुवें पळोवची ती, म्हाका ती मेळना. आमी कितें उलयलें खंयचो विशय म्हाका येतालो, पूण तो विशय तो. सो ती प्रेस कॉन्फरन्स म्हजी आनी मनोज परबाची पयली आनी निमाणी भेट. आयज पर्यंत
मनोज आनी हांव केन्ना फोनाचेर उलोवना, प्रत्यक्षान मेळना, फक्त तेजी सभा हांवें एक भोमा सभा जाल्ली ताजें पयसल्यान पळयल्या आनी सांकवाळे म्हाका ताजें हें दिसतालें की इतले लोक हाडून तो सभा करता जी पॉलिटिशना कडेन सभा जायना आनी तो कांय विशय म्हणटालो ते म्हाका आवडटाले, हांव ताका फॉलो करतालो आनी म्हाका तेजी 2 गजाली आवडले. मनोज परबाक लागून लोक उलोवपाक लागले हेज्या अगेन्स्ट, आमदार मंत्री उलोवपाक लागले, बेधडक उलोवपाक लागले. ते तूं क्रेडीट दिता तुका? आतां दिवकूच जाय, बरें तें बरेंच. आनी ते खुबशे लोक भुरगे धंदे करपाक लसताले पळय नुस्त्याचे, ते क्रेडीट हांव ताका दिता. लसताले ते सुद्दां नुस्तें विकपाक, चलयो सुद्दां रस्त्यार एक्झॅक्टली ते क्रेडीट ताका दिवपाक जाय. आनी तेज्या खातीर हांवें तो कितें करतालो तो म्हाका सगळ्यो आवडटाल्यो अशांतलो भाग ना. मागीर एक दत्ताबाब नायक, मागीर खूब जाणांनी ताजेर एका पेपराचेर ताजेर हें केली, टिकात्मक लेख आयलो, तो म्हाका फील जालो आनी म्हाका दिसलें की ना हांवें एका क्लियर करचें म्हणून. तातूंत रमेश गांवस, नागेश करमली, दत्ताबाब नायक आनी खूब जाण 7-8 जाणांनी तेजे अगेन्स्ट हें बरयल्लें. सो हांवें एक व्हिडियो केलो की ना तो तुमी म्हणटा तो मनसे सारको हांगा गुंडागिरी करता ना, तो मनांतलें उलयता. नागेश बाबा विचारलें तुमी जेन्ना स्वातंत्र्या खातीर झगडटाले आयज तो नव्या स्वातंत्र्या खातीर झगडटा आनी हांवें व्हिडियो केल्लो. हेजो अर्थ हांव हाजो मेंबर न्ही आनी तेज्यो सगळ्योच गजाली आवडटा न्हू, तो आतां व्हिडियो हे करता. आम आदमी परस तो लागीं दिसना तुका? म्हाका तेगेल्यो सगळ्योच गजाली पडटा अशांतल्यो गजाली. आम आदमी सगळ्यो पडटा, सगळ्यो पडटा अशांतल्यो न्ही. पूण पळय हाजो रेव्होल्युशनरी गोवन आसा पळय, ही राजकीय हें अजून रजिस्टरूच जावना, पार्टी म्हणून रजिस्टर जावना. तातूंत म्हाका तेंची केन्नाच मिटींग म्हणून कोर म्हणून मिटींग कमिटी आसतली तांची, ते मिटिंगेक सुद्दां म्हाका तेणें केन्ना आपोवना, केन्ना तेजे सगळे टिमीक केन्नाच मेळना. मदीं केन्ना विरेश बोरकार आनी विश्वेश म्हज्या लग्नाक आशिल्लो, ताणें शूटिंग मिटींग केल्ली. विरेश बोरकार मदीं केन्ना तरी मेळ्ळा म्हाका. अदरवायज आमी केन्ना हे रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणून तांचे कोर आसतलो, तातूंत संघटनेन नाशिल्लो ना. केन्ना 1-2 गजाली लोकांक जाणा जावन दिता. हे वासंती म्हणून तूं करता पळय न्ही, हे वासंती कितें म्हणजे आयले खंयच्यान काय म्हणून? बेजिकली कशें आसा, वासंती हो कॉन्सेप्ट सुचितान दिल्लो म्हाका. सुची रेडिओ मिर्चीन काम करपी, ताका आउट ऑफ बॉक्स चिंतपाचें. सो पयलीं म्हणजे बायलेनूच दुसऱ्या चलयेचें नांव दिवन म्हटल्यार फर्स्ट क्रेडीट. आनी टिपिकल आमच्या शेजाराक एकटे म्हणजे चुलती रावताली, तें नांव वासंती आनी म्हजी आवय सदी ताका वासंती वता, म्हणजे तें पॉप्युलर नांव म्हाका तें अपिलींग दिसतालें आनी गांवांतलें टिपिकल नांव न्ही. आनी तें सुचीन म्हाका सजेस्ट केलें की वासंती घे. आनी तेन्ना पुतळ्यांचो एक विशय आयिल्लो, पुतळे घालचे अशें कितें तरी विशय आयिल्लो. तेन्ना म्हाका दिसलें की त्या पुतळ्यांचेर उलोवचें म्हणून. सो हांव म्हणलें सुचीक म्हणलें कसो हें करचो म्हणपालें अशा पद्दतीन करून ट्राय करताले कर म्हणून. आनी हांवें तो पयलो वासंती केलो तो पुतळ्यांचेर केलो. सेल्फी मोडार धरून शूट करतालो? हय, हांव सुद्दां करतालो. आनी मॅक्झिमम फोनार तेवटेन खरो कोण आसतालो काय आपुणूच इमॅजीन करतालो? हांव ना, मागीर नाटककार कसलो तर इमॅजीन करपाक ना म्हणून तोच तर कलाकार न्ही, तुका इमॅजीन करून दुसऱ्याक खरें दिसतात. तो कितें उलयलो आसतलो ते इमॅजीन ते लोकांनी लोकांक इमॅजीन करपा लाव. नाटकांत ते आसता तो सूर्य म्हणटा पळय, तेन्ना लोक 700-800 लोक तो सूर्य इमॅजीन करता. हें इमॅजिनेशन दिता पळय तो खरो आर्टिस्ट न्ही, तो खरो कलाकार. आनी हांव थिएटरांतल्या आशिल्ल्या कारणान म्हाका शक्य जालें तें. आनी वासंती म्हणजे हिट जालें. आनी मेन केन्ना जालें, जेन्ना म्हाका बाय जालें पळय तेन्नाच कोवीड लागलो आनी सुची आपल्या घरा उरले बायक घेवन आनी हांव हांगा उरलो. आनी ते वेळार म्हाका टायम मेळ्ळो, तो टायमाक त्या हें करप. सो तेन्ना हांवें ते सगळे कोविडाचे विशय हे सगळे विशय घेवन म्हज्या घरानूच बसून फुडें दवरून हांव ते करपाक लागलो. आनी ताचो प्रचंड रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो. बरो रिस्पॉन्स मेळपाक? हय हय हय, खूब. तुजें फॅन फॉलोईंग वाडलें खूब. आनी मोस्टली म्हणजे आउट ऑफ इंडिया म्हजे खूब फॅन फॉलोवर आसा. तूं लास्ट केलो तो खड्ड्यांचो आनी मागीर हय, आनी मागीर सांगलें तुवें आपूण फेब्रुवारी म्हणसर आसचो ना म्हणून. हय. तूं आतां आर यू लायक फिलींग गिल्टी की तो वासंती घेवन आपूण आम आदमी पार्टीन वचपाक तुका गिल्टी दिसता? वासंती ड्रॉप करूं ना, वासंती गरज पडटा तेन्ना येतलो हांव. पूण म्हाका एकूच लोकांचें वायट दिसलें की वासंती कॉमेडी आशिल्लो. लोकांनी म्हाका विदूशक म्हणचो न्ही, हांव विदूशक न्ही. तूं जर प्रत्येक एपिसोड काडून पळयशी वासंतीचो जाल्यार त्या विनोदा भितर कितें तरी एक सिरियस इश्यू आसा. म्हणून म्हाका म्हणजे हाणें तुगेलो काणकोणचो आमदार इजिदोर फेर्नांडीसान ताजो म्हाका एकदां फोन आयलो. आपूण पळयता तेंचो रातभर ते हेका बशिल्ले पळय तेन्ना हांवें ते च्या दिला बी म्हणून कितें हें केलो पळय, आपल्याक पावली हांव म्हणून म्हणजे एप्रिसिएट म्हाका कॉल करपाक कॉल केल्लो.
मागीर ही आपली तालिगांवची जेनिफर मुद्दा ते म्हणपाक आपूण ते पळयता आनी आपूण शेअर करता म्हणून ते हे खुबश्या आमदारांनी मंत्र्यांनी हें घेतलेले स्पोर्टिंगली घेतले. हय 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 ताजे कॉग्निझन्स घेतले. हय आनी मेन म्हटल्यार जे ब्युरोक्रेट्स आसा पळय ते पळयताले पळयताले आनी म्हाका रिस्पॉन्स दिताले. खूब लोकांक आवडटालो तो. तुका वायट दिसलें जेन्ना लोक विदूशक म्हटले? हय तेन्ना म्हाका दिसलें की हय की तुमी भितर कॉमेडीच सोदता भितरले विनोदूच सोदता पूण भितरलो सिरियसनेस जर सोदिना आसत जाल्यार म्हजो सिरियस हांव तसो खूब सिरियस मनीस. एक प्रश्न आसा जेचे उत्तर हांवूय सोदतां आनी आयडियली अशे मुलाखतीन आमी करना ह्यो गजाली तरी तुका विचारता. गोंयकार जेन्ना गोंयकाराचेर प्रश्न काडटा पळय तेन्ना तिसरो गोंयकार कित्याक ताजेर फेसबुकाचेर हें करता अकॉर्डिंग टू यू की ताका टिका करता, ताका हें म्हणटा, ताका तें म्हणटा? वॉट अकॉर्डिंग तुमी जर काडून पळयशा हांव सगळ्यांक हें करता. तुमी जर म्हाका कितें वायट म्हणचे ते काडून पळयशा. एक तर ते खुबश्यो मरे फेक आयडीज आसा, कितल्योश्योच फेक आयडीज आसा किंवा एका वेगळ्या पक्षांतल्या म्हणजे आमचो एक भाजपा पक्ष आसा पळय ती गंगा म्हणजे तूं खंयीय जर पाप केलें आनी त्या पक्षान येयलो जाल्यार तो पवित्र जाता. आनी तूं कितलोय बरो मनीस जर दुसऱ्या पक्षान वचत जाल्यार तूं म्हणजे तूं चोर, तूं फटींग असो मनीस जाता. आनी ताका फॉलो करपी जे हे आसा पळय तांकां दुसऱ्या पार्टीन गेल्लो मनीस सामको वायट आवडना. सो तूं जर काडून पळयशा आनी मागीर तूं प्रोफायल पळयशा जाल्यार मागीर ताका तो एक बाण दवरलेलो राम आसतलो हे तो कळटा तुका हो अमक्या एका पक्षाच्या ताका वायट दिसता तो हे करता. दुसरे हे हांवें पळयले ते आरजी जे म्हणजे खूब म्हाका तगलेर घेतले पळय ताणें आतां बेल्टाच्या सकयल येवन उलोवपाक लागला. म्हाका कांयच फरक पडना, हांव तांगेले पॉझिटीव घेता कारण म्हाका अशें दिसता की हेणें आरजीन जे विशय घेतले पळय ते कितलेशे विशय हो घेता आप घेता. 80% काम लोकांक काम मेळचें हें केजरीवालान घेतलां. जे ताणें थंय हें करपाक सुरवात केल्या 10 लाख नोकऱ्यो ताणें थंय दिल्या. आनी तो ज्या दिसा हांव ते कडेन उलोवपाक गेलो ताणें सांगलें तुज्या थंय जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते सुद्दां गोंयकार आसपाक जाय ह्या मताचो आपूण. तुज्या थंय कंपनीज आसा आरजी आनी आपण सिमिलरिटी खुबश्यो दिसता. सो हांव गोंयकारांक उलोवं मारता जे कितें हें आसा पळय जे हांव जे विशय घेतालो पळय ते कितलेशेच विशय आप घेता. सो ताका लागून हय. सो वासंती इज नो मोर. वासंती सद्या पर्यंत इलेक्शन पर्यंत तरी सद्या ना. पूण म्हाका ज्या दीस दिसतलें ज्या दीस खरेंच लोकांक दिसतलें हांव अशें म्हणटा की वासंती सारकें आनी कोणें तरी कॅरेक्टरा करून येवचे हे विशय मांडचे आनी कितलेशेच भुरगे ती वॉयड क्रिएट जातलो न्ही आतां तूं जो विशय मांडटालो फ्रॉम अ नॉन पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म. पूण येवचें न्ही नॉन पॉलिटिकलीच अशें कितें तरी करचें न्ही म्हाजेरूय टिका करची. तुजेरूय टिका हय नक्कीच. वायट दिसना खूब आनंद दिसतलो म्हाका. आतां हें चलता आसतना सकयल फेसबुकार कितेंय बरयल्यार तुका कितेंय बरय आनी म्हाका सांगता ते आरजे लोकांनी किंवा बीजेपीच्या लोकांनी जे लोक कोण टिका करता जे म्हणजे मोग करता तेच म्हणजे राग करतले न्ही. हुशार तूं. हय नक्कीच न्ही. म्हाका तुका सांगता पेडणेच्यान एकट्यान फोन केलो ज्या दिसा हांव देवलो तेन्ना म्हाका तापयलो ताणें म्हाका सांगलें तूं गेलो तो आपल्याक वायट दिसलें कित्याक आपल्याक सांगलें ना तुवें. पेडणेचो मनीस तो सागर म्हणटा तो आमकां सांगून वचपाचो कारण आमी तुका फॉलो करता आनी तूं आसा थंय आमी आसा तांचे काळजेचो लागीं जाल्लो. हय अशें दिसता हांवें केन्ना अपेक्षाच करूं नाशिल्ली. हय इतले लोक म्हाका फॉलो करताले म्हणून. बारीक पळयलें जाल्यार नाटकान तुजी पॉप्युलरिटी आशिल्ली पूण ताचे परस फेसबूक आनी हातून चड पॉप्युलरिटी खूब नाटकान हांव मर्यादीत उरतालो. फेसबुकान ते वासंतीच्या हातून हांव जगभर पावलो कारण नाटक म्हाजें एका मर्यादीत स्वरुपान आशिल्लें. नाटकाच्यो जेन्ना सीडी आयल्यो तेन्ना त्यो लोकांच्या घराघरांनी पावलो कारण सगळेच लोक रातचे नाटकां आनी आमची नाटकां गांवांतलीं नाटकां लोक रातचे 10-11 नाटक पळोवन सगळेच येवपाक शकनाशिल्ले. तुमी सीडी काडलेली? सीडी काडलेलो म्हणजे हांव गोंयान पयलो हे नाटकाच्यो सीडी काडपी कासुलो मिक्सिंग फिक्सिंग ह्यो सीडी काडपी भाड्यान दिवन लोक भाड्यान घेवन लोक पळयताले. तो एक नवो ट्रेंड स्टार्ट जालो. हाजो तुका केन्ना लोक आतां आयडेंटिफाय करतना वासंतीचो राजदीप बी म्हणून? हय म्हाका म्हणजे खंय गेलो न्ही जाल्यार हां तो वासंती तो आयला ते. पूण ह्या हितूर कामां खूब जाता खंयच्या ऑफिसांनी वचत न्ही जाल्यार तो फॅन फॉलोवर आशिल्ल्या कारणान म्हजी कामां रोखडी जाता. म्हणजे आतां हेजें काम उरलेलें म्हज्या जाग्याची सनद 3 वर्सां उरली म्हाजी. आत्तां हांव आतां ऑफिसान वचून आयलां. सो ज्या दीस हांवें व्हिडियो केलो न्हू त्या दिसाच्यान ताका प्रोसेस सुरू जाला आनी म्हजी ह्या विकाक मेळटली कारण त्या दीस हांवें त्या ऑफिसान वचून विचारलें कोणाक कितले पयशे दिवपाचे फक्त सांगा म्हणून. फटाफट काम हें सुरू जालें. तांकां दिसलें तूं व्हिडिओ काडीत? हय भिता न्ही हांव म्हणटा प्रत्येक गोंयकारान असो आवाज करचो तुजी झप करून कामां जाता. फटाफट कामां जाता. तो पयशे मागपी फेलो गोंयकार. हय तेच आमचे तोच मागीर घेवन धांवता न्हू ती आपली इज्जत वतात म्हणून.
पयशा परस लोकांक इज्जतीचो तेच आमचे दुर्भाग्य दुर्भाग्य. आमी भिता, आमचे कामां आडयत म्हणून आमी भिता. आमचे गोंयकारूय पयशे मागता गोंयकारा कडल्यान हेंय आमचे दुर्भाग्य. मागता म्हणजे कितें, जेन्ना पयशे दिवन तुका कामाक लायता पळय तेन्ना ते पयशे खंयचे पळय काडून. आतां ह्यो पावणे जाल्या न्ही, तेच खातीर ते मलिकाक हांव सॅल्यूट करता, वालोर तेका, कारण हे पावणे जाल्ल्या न्ही जॉब दिवपा खातीर. 18 लाख दिवन जॉब घेतलो जाल्यार मागीर खंयच्यान भरून काडप, पगारान जायत ना न्ही. तेजी कसली चूक, तो पयशे घेता ती चुकूच म्हणना हांव. आम आदमी सरकाराक पयशे मागचे ना, नाल्यार मागीर आमकांच कितें तरी विचार करचो पडटलो. आमकां सांगचें पडटलें आमी आम आदमी न्हू, आमी खास आदमी न्ही, आमी आम आदमी. आम आदमीचें सरकार आम आदमी खातीरच आसपाक जाय. ओके, इंटरव्यू एंड करच्या पयलीं कॉन्टेस्ट करता केन्ना प्रियोडान अजून कांय ठरोना, पूण पळया खुबशें हें जालां न्ही. पळय हांवें खतखतेचो एक काडलें. हें खतखतेच्या परस एक बरें लोकांक प्रशासन मेळचें, निवळ प्रशासन मेळचें, नवे चेहरे मेळचे आनी नवें गोंय निर्माण जावचें. हांवें नव्या स्वातंत्र्याची वाट पळयता. नव्या स्वातंत्र्याची वाट? हय, खतखते नाका, खतखते नाका, अजिबात नाका. आनी त्या दिकेन नवे नवे चेहरे पार्टीन घेता. म्हाका दिसता तिसरो जो हें आसा, काँग्रेस पयली, BJP पयले, बाकीच्यो पार्ट्यो पयले, आतां नव्या लोकांक हें आसा ती आशा आहा ती आपाचेर, कारण तेणें थंय करून दाखयलां, दिल्लीक करून दाखयलां न्ही ताणें. म्हणून ट्रायड एंड टेस्टेड, खबर आसा करपाक शकता. येस, 100%. ओके, देव बरें करूं राजदीप. थँक्यू. हे आशिल्ले राजदीप नायक. ते म्हणटा की आम आदमी पक्ष गोंयांत फरक करून दाखयतलो अशी तांकां विश्वास आसा. ताणी हेंय उतर दिलां, फाल्यां आप सरकार आयलो आनी पयशे घेवपाक लागले जाल्यार तो पयलो मनीस आसतलो रस्त्यार उबो रावपाक. 100%. तांचेच अगेन्स्ट काळी टी शर्ट, काळी टी शर्ट, काळी गिरायक तरा जाय तसली टी शर्टां घालून उबो आसतलो. 100%. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयता द एनकाउंटर तुमचे फेवरेट वेबसायटीचेर www.goanewsup.com. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा. आमचे प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे पावर्ड www.goablane.com, goabyLane.com. बाय लेन्स बी घालनाका, तुमकां मेळचें ना वेबसायट. goabyLane.com पळयत राव.